हग्गाई प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. दारियुसुरायाच्या दुसऱ्या वर्सा 6व्या महिन्याच्या पहिल्या दिसा हग्गाई प्रवाद्या उदेशी शेयाल्तियेलाच्या पुता झेरुबाबेलाक, जुदाच्या राज्यपालाक आणि जेहोजादाकाच्या पुता प्रधान याजक जोशवाक सर्वेस्पराचे उतार पावले. दळबरांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हो लोक सांगता सर्वेस्पराचे मंदिर नव्यान बांदूंक आजून वेळ पावोंक ना. तेन्ना हग्गाई प्रवाद्या उदेशी सर्वेस्पराचे उतार पावले. मंदिर पाड पडलेले आसता तुमी सुंदर घरांनी रावचो वेळ हो गाय. तर आतां दळबरांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमकां कितें घडटा ताचे विशीं चिंतून पळया. तुमी भरपूर वमतात पूण भोव थोडे लुंवतात. तुमी जेवतात पूण तुमचें पोट भरना. तुमी पियेतात पूण धादोशी जायनात. तुमी न्हेसतात पांगुरतात पूण तुमकां ऊब मेळना. आनी जो वावराडी कांय इल्लें जोडटा तो ते पिंजलेल्या पोत्यांत घालचे खातीर जोडता. दळबरांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमकां कितें घडटा ताचे विशीं चिंतून पळया. दोंगराचेर वसा, रुखाड हाडा आनी मंदिर नव्यान बांदा. तेन्ना ते म्हाका मानवातले आनी थंय म्हाका महिमा मेळटली. उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचे उतार हे. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. अशें आसता घडयल्ल्या सर्व संगतीची खबर हेरोद उपारायाच्या कानांत पडली. तेदवा ताका ताचे विशांत कितें चिंतचें म्हूण कळ्ळें ना. कारण थोडे जण जुवांक जिवंत उठयला म्हणटाले, हेर थोडे एलिया दिश्टी पडला आनी थोडे पुर्विल्या प्रवाद्या मदलो एकलो जिवंत जाला म्हणटाले. पूण हेरोद म्हणालो, जुवांचे शीस हांवेंच खापयलें. तर हो कोण जायत? हाचे विशांत कितें सकड हांव आयकतां. देखून जेजूक खुद्द पळोवंक तो आशेतालो. देवाचे उतार हे.